हे आमची युनिव्हर्सिटीन फी रायज केल्ली आहा दॅट टू रफली 30 to 60%. हे इन मिडल ऑफ द एकेडमीक इयर हे सामकोच अन्याय जाल्लो आमचे मिडल क्लास लोअर क्लास स्टुडंट्साचेर. आमकां हेजेर अपोज आहा आनी मिडल ऑफ द इयर 30 to 60% इट इज अ ह्यूज बर्डन ऑन एवरी स्टुडंट की सगळे आवय बापूय आतां हल्लीच फेस्टीव सीजन जाला आनी मदींच इतली रायज रफली 1,500 सुमार वाडयला. ती फी स्ट्रक्चर रफली 2,000 आहलो तो 3,100 थंय बीन वाडून गेल्ले आहा. तशेंच रिवेल आहा ते रिवेलाक 200 रुपया एक्स्ट्रा ह्या भुरग्यांक भरचे पडटले. तशेंच आमी रेड्डी सरा कडेन मेळ्ळा जर तेज्या कडेन इशू हो सॉल्व जायना जाल्यार आमी गव्हर्नराकडे वयतले द चान्सेलर ऑफ युनिव्हर्सिटी. जे आमचे युनिव्हर्सिटीचे ऑफिशियल्स आहा ते आतां रिजन हो फूल दिला पळय तेंच्यांनी आमकां की इज ओन्ली बिकॉज टू रायज फीज फॉर द एग्जामिनर. हो इतलो रिजन मिडल ऑफ द इयर हांकां कळटा की बाबा एग्जामिनर फी वाडोवंक जाय म्हणून. आणि हांव मागता आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन सुद्दां की तेणी हाय प्रायोरिटीन ही केस रिजॉल्व करची चड वेळ घेनासतना. पण आमी वेळ पडल्यार भुरग्यां खातीर वी हॅव ऑलरेडी फायनलायज आमी रजिस्ट्रार वायस चान्सेलर तशेंच आमी गव्हर्नराक सुद्दां मेळटले. पूण आमी ह्या भुरग्यांचेर अन्याय करपाक दिवपाक ना. तशेंच येणाऱ्या कांय दिसांनी आमी सिग्नेचर कॅम्पेन सुद्दां स्टार्ट करतली प्रत्येक कॉलेजांनी. जो रजिस्ट्रार आसा युनिव्हर्सिटीचो की तेणी बेग्यातल्या बेग्यान हे विड्रॉल करचे आनी ह्या भुरग्यांचे जे अन्याय जाता गरीब भुरग्यांचेर ते रिजॉल्व करचे.